Welcome to the Garden of Glory, where faith blossoms and hearts find hope in God's Word. Today's reflection is from Hebrews chapter 6, verse 9 to 20. God's promise and our hope. हेब्रेवांक पत्र 6 वळी 9 ते 20. भरवासो आनी धीर दिवपाची उतरां. पूण तुमी प्रितीच्यानो, हे भाशेन आमी उलोयल्या जाल्यारूय तुमची गोत ओदीक बरी आनी सोडवणेचे वाटेर तुमी आसात म्हूण आमकां खात्री आसा. देव ओनीत करिना. ताच्या नांवांचो मान राखून तुमी मोग दाखयला तो भोगतांक तुमी आदार दिला आनी अजून तुमी आदार दीत आसात तो हें सगळें तुमी केलां तें ताच्यान विसरूंक जायना. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो भरवासो संपादनेक पावसर तुमची उर्बा थीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या जोण्याकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आळशी जाल्ली आमकां नाका. आपल्या भावार्थान आनी थिरायेन देवान भासायल्लें दायज जोडूंक पावतात तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवाचे खात्रेची भासावणी. देवान आब्रामाक भासावणी केली तेन्ना ताणें सोपूत घेवन ही भासावणी केली आनी आपणावून व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलो. ताणें अशें म्हणलें, खरेंच हांव तुका सुबाम आशिर्वादान भरतलों आनी तुजी संसद हिसबा भायर वाडयतलों. आनी आब्राम सोंसणीकाय धरून थीर रावलो देखून देवान भासायल्लें तें ताका मेळ्ळें. मनशां सोपूत घेतात तेन्ना आपणावून कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी कसलोय वाद उपजवता तर सोपुता वरवीं सगळो वाद मिटोवन येता. तेच परी आपले येवजणी विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावण्याच्या दायजांक देव उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून ताणें ती भासावणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटोच आतां बदलूंक जायना तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाचें आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या भरवशाचेर आमचें मन घोट लावून दवरूंक आमकां ताका शरणा आयल्ल्यांक व्हड धीर मेळटा. जशें नांगोर दर्यांत व्हडें सुरक्षीत दवरता तशें हो भरवासो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. जेजू मेल्कीजेदेकाच्या जिनसाचो सासणाक स्थापलोलो आमचो परम याज्ञीक सर्गींच्या देव मंदिराच्या पड्ड्यांतल्यान वचून गाभाऱ्यांत आमचे पासत रिगलोलो आसा. थंय आमी पावसर हो आमचो भरवासो आमच्या जिविताक सुरक्षा दिता. The Word reminds us that God is faithful. He never forgets the love and good we show in His name. His promises are sure and unchanging. Our hope in Christ is like an anchor for the soul, firm, secure, and steady through every storm. Jesus, our high priest, has gone before us, opening the way to God's everlasting mercy. Let us pray. Lord Jesus, you are our anchor of hope and our faithful guide. Keep us strong in faith and patient in your promises.
May your love hold us firm through every trial. Amen. Thank you for joining us in the Garden of Glory. May your heart rest in God's promises and your soul stay anchored in His love.